Tara Properties, supported by CAM, a hygiene company, Old Goa Hair Oil, Morning Mantra, and SangitaMobiles.com. नमस्कार. प्रुडंटाच्या ह्या खाशेल्या इलेक्शन अपडेटीत तुमकां येवकार. सकाळच्यान तुम्ही पळयतात सगळ्या गोंयभर सगळ्याक प्रुडंटाचेर लायव्ह कवरेज सकाळच्यान इलेक्शनाची आसा. आमी गोंयभर ह्या खातीर लोकांक खंय वता थंय प्रुडंट पळोवपाक मेळचें, इलेक्शनाचे रिजल्ट मेळचे म्हणून मार्केटांनी, बस स्टँडाचेर, मोबायलाचेर, एपाचेर, इंस्टाग्राम खंयचो जागो म्हणून ना, सगळ्याक प्रुडंट सकाळच्यान चलता आनी ताका उदंड तुमचो प्रचंड प्रतिसाद व्ह्युअर्सा कडल्यान सकाळच्यान मेळत आसा. प्रुडंट ह्यो अपडेट्स घेवन येता. आमी विधानसभेचो निकाल पळयला आतां मेरेनचो. प्रमोद आचार्य आमगेले एडिटर सकाळच्यान डिबेट चलताली तुमी आयकल्या. एज फार एज रिजल्ट्स आर कन्सर्न, काठार बहुमत बीजेपीचें, म्हणजे 20चेर बीजेपी पावल्या. 22+ जे म्हणटाले 2022 तो 22चो आंकडो अजून गाठिल्लो ना. पूण बीजेपीचे नजरेन बरी गजाल की 3 अपक्ष आसात. जो किंग मेकर MG आशिल्लो ताचे 6 अदमास चुकून तो 3चेर पावला. आपान 2 काडले, खातें उगडलें आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सानूय खातें उगडलां. सो टोटल मॅन्डेट जर पळयली, बीजेपी 12, काँग्रेस बीजेपी 20, काँग्रेस 12, आप 2, RG 1 आनी अपक्ष 3 अशी विभागणी जाल्या विधानसभेची. ह्या परिस्थितीत आता सरकार फॉर्मेशना खातीर सगळ्यो गजाली सध्या सुरू जाल्यात. ऑफकोर्स बीजेपी खातीर जितली पयलीं अंदाज करताले, अदमास करताले सरकार स्थापनेक त्रास जावं येता म्हूण, तितली वायट परिस्थिती सध्या ना. सो सरकार फॉर्मेशनाचे दृश्टीन बीजेपीन हालचाली सुरू केल्यात. सगळे कडेन स्ट्रॅटेजिस्ट येवन बसल्यात. लेजिस्लेचर विंगाची बसका जावपाची आसा. फक्त मुख्यमंत्र्याचो जो कितें इश्यू आसा तितलो तो हँडल करपाचो. सो ह्या सगळ्या परिस्थितीचेर, ह्या सगळ्या गजालीचेर सकाळच्यान राजकीय ज्यो एनालिसीस आसात, कोण जिखले, कोण पडले, कित्या खातीर पडले, पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी कितें आशिल्ली, ह्यो सगळ्यो एनालिसीस तुमी सकाळच्यान आयकल्यात. आतां मातशें ह्या वरा खातीर आमी आंकड्यांनी वचपाचें. आंकड्यांनी हे विधानसभेचे रिजल्ट कितें सांगतात, एसेंब्ली रिजल्ट्स कितें सांगतात, कोण कशे पडल्यात, कशे फरकान पडल्यात, लोकांनी कोणाक कशी मतां मारल्यात, अपक्ष कित्या खातीर आयले, कोणाची पॉलिसी कशी गेल्या. सर ह्या गजालींचेर आमी एनालिसीस करतले. ताका लागून हो शो जो आसा हो वरभराचो, हातूंत आमचे बरोबर पत्रकार आयल्यात. आमचे बरोबर तरुण भारताचे संपादक आसात सागर जावडेकर. नंतर आमचे बरोबर नवप्रभाचे एडिटर आसात परेश प्रभू. आमकां सावथ गोवा ब्युरो चीफ जे आसा तरुण भारताचे महेश कोनेकार जॉइन जातले. आनी आमचे दावे आनी उजवे खांबे प्रुडंटाचे सकाळच्यान ज्यांनी कवरेज केल्या गोंयभर, सावथाचो सगळो ब्युरो, सावथाचो सगळो लोड लौकीक सांबाळटालो आनी उत्तरेची जी सगळी कवरेज आसा 19 मतदारसंघाची ती महेश गाडीन सांबाळ्ळ्या. तर ते दोगूय आमचे बरोबर आसात. अशा 4-5 पत्रकारांक घेवन आमी हे एनालिसीस करया. तर सगळ्यांत पयलीं म्हाका रिएक्शन जाय. हांव लौकिका कडेन वतलो सगळ्यांत पयलीं की ओवरऑल ह्या इलेक्शनाचेर, आयचे दिसभराचे घडामोडीचेर ताका आनी जो फायनल आउटपूट आयला एसेंब्लीचो, जी अपेक्षा आशिल्ली आनी आतां आयला तें खरें फिगर, फायनली काउंट्स. तर ताजेर म्हाका लौकिकाची रिएक्शन सध्या जाय. लौकीक, तुजें फर्स्ट रिएक्शन. म्हणजे आमी इलेक्शन कवर केल्ले 1 म्हयनो तेन्ना दिसनासलें की बीजेपीक इतले बरे सीट मेळटले अशें ग्रावंडार तरी दिसनासलें. एकूच होप आसलो बीजेपी कडेन जो ऑफ द रेकॉर्ड बीजेपी उलोवन दाखयली की डिवायडेड ओपोजिशन आमकां हेल्प करतले. ते हांगासर हेल्प केला. डिवायडेड ओपोजिशनाक बीजेपीक खूब हेल्प केला आनी ते 20 पर्यंत व्हरपाक पावले. सावथाक जेन्ना आयज कावंटींग कवर करताले तेन्ना अशें पळोवपाक मेळटा एक थोड्योच कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडल्यो जाल्यार चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमकां अदमात एक 7-8 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां अशें पळोवपाक मेळटा. पयल्या रावंडाक एकटो लीड, दुसऱ्या रावंडाक एकटो दुसरो लीड, तिसऱ्या रावंडाक तिसरो लीड, अशें करून कावंटींग जाल्लें. सो कशें सामकें घासून हें कावंटींग जालें, कशें सारकें कॅन्डिडेट एकामेकाक तेंकोन आसले ते आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. पण हितून चड सावथाक 10 सीट बीजेपीन काडले. 21 सावथाक 21 सीट आनी हे 10 सीट येवपा फाटल्यान डिवायडेड ओपोजिशनाचो तितलो आसलो. दुसरे काँग्रेस जी 12चेर उरली टोटल, पण सावथाक ती 5चेर उरली आनी एक गोवा फॉरवर्ड अशें ते 6 तेंच्या एलायन्साचे 6 येयले.
तेजें कारण तेंचे डिवायडेड ओपोजिशन म्हणटा तसो त्यो दुसऱ्यो पार्टीज ज्यो येयल्ल्यो कॉन्टेस्ट करपाक TMC म्हणा आप म्हणा तेंच्यांनी स्प्लीट केली त्या बरोबर तेंच्यांनी सिटू काडले जशें आपान काडले MGP TMC बरोबर गेली सावथाक एक सीट तेंचो आनी इंडिपेंडंट 2 येयले सावथाचे रेजिनाल्ड जे पयलीं काँग्रेसींतल्यान TMCन गेले TMCंतल्यान ते मागीर परत TMC सोडले आनी इंडिपेंडंट रावले आनी ते थंय बऱ्या मतांनी जिखून येयले म्हणजे एक मिक्स अशें हें पळोवपाक मेळ्ळें हांगासर आनी तितून एक थोडे क्वेश्चन्स अशे आहा की जंय पोस्टल बॅलेटाचो बोळा जातालो की BJP पोस्टल बॅलेटाचो फायदो घेता थोडे कॅन्डिडेट अशे जिखल्या की तांकां पोस्टल बॅलेटांनीच जिखल्या अशें म्हणपाक हरकत ना तेंची मार्जिनूच तितली आसली. महेश आय विल मूव ऑन टू महेश कितें म्हणटा तुजें रिएक्शन नॉर्थाची ज्यो घडामोडी आशिल्ल्यो ताजे बद्दल. सुयश पळय कशें जाल्लें नॉर्थाक तशें म्हणटा ते आमी म्हणटाले की BJPक आसलो चान्स ना न्ही पूण जेन्ना मायकल लोबोन जेन्ना एंट्री केली काँग्रेसीन तेन्ना BJPचे चान्सीस मातशे 1-2-3 सिटां खातीर तांकां त्रास जावपाक लागलो. दुसरें म्हणजे आमी शिवोले पयले आयज BJP लॉस जाले आनी थंय काँग्रेस आयल्या तो काँग्रेस आयली तरी तो दिलाला लोबो आयले तो बिकॉज ऑफ मायकल लोबो कोणूय हें करूं शकना. दुसरें म्हणजे म्हापशा सीट तेंचे कडेन तो जालो ना हाडपाक काँग्रेसी कडेन जरी मायकल भोंवलो मायकलन खूब ट्राय केली तो हाडपाचो सीट पूण जो कॅन्डिडेट आसलो सुधीर कांदोलकर त्याच्या फाटल्यान तितले म्हापशेकार रावले ना आनी थोडे रिजन आशिल्ले की मायकल भोंवता म्हणून थोड्यांक म्हापशेकारांक मातशें वायट दिसतालें ते. आनी एक आमी पळयता सालिगांव दोनूय गोश्टी बरे आशिल्ले कित्याक तो केदार नायक म्हणटा तो पयलींचो एक्चुअली BJPचो पूण तो रईश मागूस सामको स्ट्रॉंग आशिल्लो आनी आतां आमी पळयला की तो रईश मागूसूच तेणें लीड घेतल्या आनी हांच्यांनी जेन्ना BJPन जय सांगोकाराक हाडलो तेन्ना तो व्हडलो एक बोवाळ जालो. आमी सगळ्यांनी पळयला तो आतां ते सालिगांव फॉर टुगेदर म्हणून एक ग्रूप जालो आनी तशें बोवाळ जावन मागीर जयेश साळगांवकारान जेन्ना तो गोवा फॉरवर्डांतल्यान हांगा हाडलो तांकां BJP दिसतालें कितें तो आमी तो हाडूं शकता म्हणून सीट तो पूण तो आयज आमी पळयता की BJPक तो हाडपाक जालो ना सो इवन तो सीट तांचो गेलो. फकत निलकंठ हलर्णकर एकूच तांकां सक्सेसफूल जालो त्या एरिये भितर पूण निलकंठ हलर्णकरांचे जर आमी इवन पळयत जाल्यार RG थंय सॉलिड फॅक्टर कावंट करता कित्याक RGची मतां आतां 3000च्या वयर आसात जरी काँग्रेसीची जरी कमी आशिल्ली तरी. आनी तशें आल्दोना कार्लोस तो पळोवंक वचत जाल्यार लोकां मदीं आशिल्लो लोकांक तो जाय आशिल्लो एक न्यू फेस सो लोकांनी तो ग्लॅन तिकलोक तितले जालें ना 1000ची लीड जी कार्लोसाक जी मेळ्ळ्या. आनी सेकंड फॅक्टर आशिल्लो की TMC जो किरण कांदोलकरान चडशी BJPची मतां खाल्ली थंय सो हे सगळे चडशे बाकीचे जर आमी जर नॉर्थान पळयत जाल्यार तशें सामकें स्प्लीट जालें अशें हांव म्हणूंक शकना पूण एक गजाल फाटल्या दिसांनी सुयश आमी पयल्यान नोट केला की हांगा हाणें म्हणिल्लें आमच्या प्रमोद आचार्यान की स्ट्रॅटेजिकली सपोर्ट कोण करता कोणाक फॉर एग्जाम्पल चर्च तशें मांद्र्यां घडलें मांद्र्याचो जो सीट आहा जो आतां BJPचो गेला दयानंद सोपटेचो थंय 2 रिजनां एक म्हणजे जिताचें काम जरी इंडिपेंडंट लॉस जातकीच सुद्दां तो काम करतालो थंय स्पेशली ड्युरींग कोवीड. आनी सेकंड थिंग पार्सेकर रावलो मागीर रावलो दिपकूय रावलो आनी जे कॅथलीक जे वोट आशिल्ले थंय ते सगळे MGPक गेले कित्याक तर थंय काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटूच नासलो थंय गोवा फॉरवर्डाचो आशिल्लो सो हात हे सिंबॉल नाशिल्लो सो तो स्ट्रॅटेजिकली थंय ते लॉस जाल्लेले आसा. आमच्या बरोबर परेश प्रभू आसा परेश सर इनिशियल रिएक्शन तुवें पळयलें आसतलें आमच्या दोनूय रिपोर्टरांची लौकिकाची आनी महेशाची आनीक जे सकाळच्यान ज्यो घडामोडी जाल्यात सो अपेक्षा कितें आशिल्ली आनी आतां कौल जो कितें आयला तुजी इनिशियल रिएक्शन कितें ताजेर. काँग्रेस आनी मगो पक्षाचो एक व्हडलो अपेक्षा भंग जाला अशें म्हाका दिसता. तांणी अक्षरशा म्हणजे सरकार घडोवपाचीच तयारी केल्ली सगळ्या रिजॉर्टान आपल्या आमदारांक व्हरून दवरिल्ले ते सगळे तांचो खूब अपेक्षा भंग जालो आसतलो. भारतीय जनता पक्षान 22 अशें म्हणिल्लें तांचे 20 जाल्या पूण तातूंत चडशे जर पळयत न्ही जाल्यार जे शेवटच्या टप्प्यान जे आयात केले न्ही उमेदवार तांचो आस्पाव चड आसा. तातूंत जवळ 7 जाण तरी ते 20तले की जे शेवटच्या टप्प्यान तांकां घेतले ते निवडून आयले. आनी तुका याद जातली की प्रुडंटाचेर कांय दिसा पयलीं आमी सगळे संपादक एकठांय आयिल्ले आनी तातूंत आमी अशें म्हणिल्लें की निकाल आश्चर्यकारक नेक टू नेक फायट जाल्यार खुबशे कडेन आनी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जाता पूण जे तांकां यश अपेक्षीत आशिल्लें तितलें यश तांकां निर्विवाद यश अशें म्हणपाक जावचें ना अशें म्हाका दिसता. आमी महेशा कडेन वचुया. महेश आयकपाक येता?
महेश, सावथाची चित्र म्हाका सांग, तुवें सावथाची कवरेज केल्या आसतली. सालसेतीचें ओवरऑल आपाचें प्रेझेन्स जें बी आसा ताचेर जनरल म्हणजे अपेक्षीत चित्र कशें आशिल्लें साश्टीक आनी इतर वाठारांनी जावं मायनींग बेल्टांक, आनी अपेक्षीत आतां कौल जो कितें आयला ताचेर फायनली? एक गजाल आसा सुरेश, की सालसेतीत सदांच काँग्रेस आपले ट्रम्प कार्ड्स म्हणजे काँग्रेसीचो बालेकिल्लो म्हणूं येता आमच्यानी. काँग्रेस हांगासर सदांच लीड मारताली, पण हे फावटी तांचे कडल्यान एक 2-3 मतदारसंघ हातींतल्यान गेले. म्हणजे जे आपाक मेळ्ळे, एक मेळो बाणावली, एक मेळो वेळ्ळी, आनी गेलो तांच्या हातींतल्यान स्ट्रॉंग म्हणटा तो हो आमचो रेजिनाल्ड. म्हणजे रेजिनाल्ड परत येवपाक आयिल्लो काँग्रेसीन. जर ताका घेतिल्लो जाल्यार आयज कदाचित एक आमदार तांकां मेळटलो आशिल्लो. आणि नावेली तुमकां खबर आसा की बीजेपीचो जो कॅन्डिडेट जिंकलो थंयसर वोट शेअरिंग जे बाकीच्याक पडले पळय ते जर पळयल्यार ते मेजर वोट शेअरिंग केल्लें आसा. म्हणजे आवर्तनाक 3-4 किंवा प्रतिमाक 1-2 आणि वालांकाक 4 अशी ही जर वोट पळयली जाल्यार ती अगेन्स्ट बीजेपी आशिल्ली वोट सगळी. म्हणजे ती लौकिकान जशें म्हटलां की युनायटेड जर ऑपोजिशन आशिल्लें जाल्यार कदाचित सालसेतीतले पिक्चर एक वेगळे आसूं येताले. हो आपलो कुंकळेचो मतदारसंघ म्हणजे एक गजाल हांगा मुद्दाम नमूद करची पडटा, जे बीजेपींतल्यान काँग्रेसींतल्यान जे बीजेपीन गेल्ले लास्ट टायम, म्हणजे तो आपलो विल्फ्रेड डिसाबाबाशान आसूं किंवा फिलिप नेरी आसूं किंवा चर्चिल हांवें भायल्यान सपोर्ट दिल्लो आसूं किंवा क्लाफास डायस हांचो म्हणजे सालसेतीन बीजेपीक लोक सपोर्ट करिनात अशें सादारणशें परत एकदा पिक्चर तयार जालें. फक्त नावेली हो तांकां मेळ्ळो तो ओन्ली बिकॉज ऑफ डिवायडेड वोट ऑफ ओपोजिशन. लौकिकान जे म्हणिल्लें तातूंत हांव सहमत आसा. आनी मायनींग बेल्टान म्हणजे हातून केपेंचो जो तांकां काँग्रेसचो आशिल्लो तो काँग्रेसचोच आयलो. सुभाषान रिगेन केली आनी सुभाष गणेश गांवकार हे रिगेन केली. अक्षरशः कुडचड्यार तर नेल बायट फिनिश बिटवीन आमचो निलेश काब्राल आणि पाटकर हांच्या मदीं फायट जाली ती. आणि वास्कोन जर पळयल्यार जाल्यार वास्कोन बीजेपीचेर एक डाग कसो लागतालो मिलिंद नायकाच्या नांवान, तो खंय तरी मातसो पुसलो वतलो अशें सादारणशें पिक्चर थंयसर संकल्प आयिल्लो आसा. कारण काँग्रेसीन ताजे वयल्यान मिलिंदाच्या वयल्यान खूब इश्यू केल्ले सगळ्यांक खबर आसा, गोंयभर सगळ्यांक खबर आसा. दाजी साळकार जिखतलो हे सादारणशें पयलींच पिक्चर आशिल्लें, कारण गेले फावटी ओपोजिशन हातून इंडिपेंडंट रावन सुद्दां ताणें बरे पैकी मतां घेतिल्ली. दाबोळे तर माविनाच्या ह्यांत आशिल्ले वर्चस्व, फक्त बीजेपीक फटको बसलो तो कुठ्ठाळे. म्हणजे लास्ट इलेक्शनाक थंय एलिना साल्ढाणा जिखिल्ल्यो. हे फावटी ताचे परफॉर्मन्स खूब वीक जाले, म्हणजे थंय इंडिपेंडंट आयिल्लो आसा. काणकोणान बीजेपीन आपलो गेन केलो म्हणपाक जाता. लास्ट टायम थंयसर काँग्रेसीक आयिल्लो, थंय रमेश तवडकर हे इंडिपेंडंट बशिल्ले. हे फावटी रमेश तवडकर परत विधानसभेन पाविल्ले आसा. ओवरऑल म्हणजे चित्र पळयत जाल्यार म्हणजे ह्या चारय पत्रकारांनी जो आतां मेरेन जो अंदाज दिला, म्हणजे नॉर्थाक जवळ जवळ TMC काँग्रेसीक बरीच बादल्या आणि सावथाक आप काँग्रेसीक बरीच बादल्या. पूण बीजेपीचें जें चित्र आसा सावथाक, म्हणजे महेश सांगता तशें की सावथाक सपोर्ट तितलो मेळनाशिल्लो पयलीं सुद्दां बीजेपीक साश्टींत, आनी तें चित्र ऑलमोस्ट तशेंच आसा बारींग नावेली जंय वोट स्प्लिट अप जावन मायनर मार्जिनान कॅन्डिडेट आयला. सो ह्या एकंदर चित्रा नंतर कांय आंकडे आमी पळोवया. देन आय विल कम टू परेश स्पेसिफिकली. ही नवी असेंब्ली जर पळयली 21 आमदार नवे आयल्यात. म्हणजे जनरली आमी फाटल्यो 2012 आनी 2017ची जी असेंब्ली पळयल्या तातूंत जवळ जवळ 17 ते 18 आमदार बदलताले. म्हणजे पर्संटेज चेंज ऑफ असेंब्ली सादारण 40% सकयल 40% म्हऱ्यां आसताली, ती आतां 23 आमदार बदलल्यात. म्हणजे इट हॅज गॉन टू 55%. आनी 55% चेंज कसो जाला तर इतले कॅन्डिडेट रावन सुद्दां कोणाच्यो मार्जीन फुटून सुद्दां आनी ओपोजिशन इतलें डिवायडेड आसून सुद्दां 23 आमदार बदलल्यात. म्हणजे म्हाका रिएक्शन इनिशियली परेशा कडल्यान जाय आनी महेशा कडल्यान जाय आनी मागीर हांव लौकिका कडेन येता की वोट फॉर अ चेंज म्हणून जो पयलीं म्हणटाले, हो वोट फॉर अ चेंज बीजेपी आयली ना, बीजेपी तशीच उरली. सो सरकार जनरली बदलना, पुणून वोट फॉर अ चेंज ऑफ MLAs. 23 जेन्ना आमदार बदलता 40तले, लोकांक पक्षाचे परस, तांच्या धोरणा परस, तांचे डिसिजना परस आमदारांचेर डायवर्ट जाल्लो काय कितें लोकांचो फोकस, आनी आमदारांक वडोवपा खातीर
जे फुटले, जांणी पक्षांतर केली, जांणी करप्शन केलें आनी कितें केलें, हांकां वडोवपा खातीर लोकांनी हो कौल दिलो काय कितें? दॅट इज वोट फॉर चेंज काय कितें? परेश, म्हाका रिएक्शन इनिशियल केलें की हातून जे आसा न्ही की प्रस्थापिता विरुद्धचो कौल आसा, तातूंत जे निष्क्रिय लोक आशिल्ले, जे निष्क्रिय आमदार आशिल्ले, तर तांच्या विरुद्ध स्पश्ट कौल आसा. म्हणजे जे निवडून आयिल्ले जर तुम्ही पळयत जाल्यार विश्वजीत, मायकल, रोहन, बाबूश मंसरात हे तांच्या कामाक लागून निवडून आयिल्ले आसात. म्हणजे अलेक्स रेजिनाल्डान तर इतले पक्ष बदलपाचो प्रयत्न केलो आनी लास्टाक अपक्ष रावलो, तरी ताच्या फाटल्यान ताचो मतदार राविल्लो आसा. हाचे उलट राजेश पाटणेकर आसत, एलिना आसत, ग्लेन आसत, फ्रांसीस सिल्वेरा आसत, चर्चिल आसत, तांकां सगळ्यांक मतदारांनी उडयल्ले आसात. मागीर कलंकीत काय मंत्री आशिल्ले मिलिंद नायका सारको किंवा दीपक पावसकर तांकां मतदारांनी नाकारलेले आसा. फुटीर जे आशिल्ले, जे पक्ष फोडून भाजपान सामील जाल्ले, तातूंतले 12तले म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 9 जाण पडल्या. आणि जे आयात जे केल्ले तातूंतले सुद्धा जे रोहन खवडे सारको जो कार्यक्षम आमदार आसा तो वेचून आयलो, पूण जय साळगांवकरा सारको पडलो. म्हणजे एक मतदारांक सुद्धा न्ही एक बदल जाय आशिल्लो. आणि सगळ्यात महत्वाची एक म्हाका घडामोड ह्या इलेक्शनात दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन सारको एक नव्या तरणाट्यांचो पक्ष, ताका जो सपोर्ट मेळ्ळा, म्हणजे वाळपय सारख्या मतदारसंघान तो वेचून आयलो नासत, पूण विश्वजीत राणे सारख्या प्रस्थापिताक ताणें जी फायट दिल्या न्ही ती खूप एक महत्वाचो एक कितें तरी एक मतदाराच्या मनातलो कौल तो सांगता अशें म्हाका दिसता. इवन तांचो आयल्लो सीट आसत किंवा तांणी दिल्ली फायट आसत, एक आरजी सारको एक नवो पक्ष, एक तरुणांच्या विचारांचो पक्ष, ताका सुद्धा मतदारांनी एक पाठबळ दिल्ले आसा. आम आदमी पक्ष बाणावली सारख्या जाग्यार वेंजी विवेकासान फाटल्या फावटी काम केल्लें, तर अशें म्हणजे काहीतरी बदल जावचो, गोंयचें राजकारण सुट्टीन जावचें अशें हातून मतदारांनी कौल दिल्लो आसा. महेश, तुका कशें दिसता हो कौल जो आशिल्लो मतदाराचो इज फोकस ऑन चेंज ऑफ पार्टीज ऑर चेंज ऑफ, म्हणजे पळोवपाक सध्या चेंज ऑफ MLAs असो दिसता? जांच्यांनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज केल्यो तांकां धक्को दिलात मतदारांनी. फॉर एक्झाम्पल 2 बाबू जे दोगूय डेप्युटी CM आशिल्ले आनी दोगूय लॉस्ट जाले. हातूंतल्यान म्हणजे हांवें सालसेतींतलें म्हटल्यार सालसेतीन तुमकां खबरूच आसा की सालसेतीन केन्नाच हाचे हें जायना, BJPचे MLA निवडून येनात. ते साहजिकच आशिल्लें, बाबाशान पडलो किंवा हे पडलें. हें जर सगळें पळयलें म्हणजे जाल्यार लोकांनी एक चेंजा खातीर वोटींग केलां हें स्पश्टपणान दिसता. कारण चर्चिल नाका म्हणूनच तर आपाचो कॅन्डिडेट आयलो, थंयसर फिलीप नॅरी आशिल्लो, थंयसर परत आपाचो कॅन्डिडेट आयलो. हे सगळें जर पळयलें जायत लोकांनी चेंज खातीर हें केल्लें, वोटींग केल्लें अशें दिसता. म्हणजे टेक एक्झाम्पल फोंडा रवी नायक हातून आशिल्लो, म्हणजे तो निसट ते हार्डली 60-70 मतांनी कितें जिखून आयिल्लो आसा. केतन भाटीकारा कडेन ताजी जबरदस्त लढत जाली. लोकिकान उदळ म्हणिल्लें की बॅलट हाजे गव्हर्मेंट सर्वंटाची बॅलट वोटींग जे आसा तातूंत रिजल्ट फोंडेचो आनी प्रियोळचो सादारणसो चेंज जालो अशें पिक्चर आसा. कारण थंयसर जे अचानक फुडें ओपोजिशन म्हणजे आमचे दीपक ढवळीकर MGPचो फुडें आशिल्लो 300 मतांनी, सादारण 250 मतांनी, जेन्ना हाजी बॅलट बॉक्स जे ओपन जाले, हाजी गव्हर्मेंट सर्वंटाचे वोटींग ते जर पळयलें जाल्यार दॅट इज इन फेवर. आनी म्हजे कडेन एक BJPचो कार्यकर्तोय उलयलो, हांवें ताका स्पेसिफीक विचारलेलें हें जे तुमचेर एलिगेशन जातालें तें खरेंच आशिल्लें काय कितें. ताणें म्हाका एकूच सांगलें की प्रत्येक बुथाचेर किमान बुथाचेर 3-4 जर गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जाल्यार ती वोट आमकां मेळटली, हाची आमी जबाबदारी घेतिल्ली आनी ती क्लिक जाली. हे व्हेरी खूब इंटरेस्टिंग. म्हणजे जो एलिगेशन जाताले तातूंत कांय प्रमाणात तथ्य आसा. काँग्रेसी कडल्यान जे एलिगेशन जाता, हय, जे काँग्रेस एलिगेशन करताले की हांच्यांनी वोटींग हें केलां म्हणून, तातूंत कांय प्रमाणात तथ्य आसा अशें म्हणपाची परिस्थिती आसा सध्या तरी. ह्या नंतर फुडले काय 2 आंकड्या कडेन वता आनी हांव लौकीक आनी महेशाक हाजेर विचारता. ओवरऑल फाटल्यो जर असेंब्ली आमी पळयल्यो, फाटल्यो 3 असेंब्लीज 2012, 2017 आनी 2022, जाल्यार कॅन्डिडेट्स 200 वेल्यान 2017 225 जाले आनी 2022 ते 301 जाले. सो कॅन्डिडेट्स पर कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅव रिजन फ्रॉम per 5 per constituency to 6 per constituency in 2017 आणि 7 per constituency in 2022. म्हणजे ऑन एन एवरेज एक कॅन्डिडेट वाडत वता. आणि दुसरें वोटींग जें आसा इंट्रेस्टिंगली 2012 82.94%, 2017 82.56% आणि 2022 80%. म्हणजे जनरली 3% ड्रॉप जाला
आणि कॅन्डिडेट्स पर कॉन्स्टिट्युएन्सी एक वाडला. म्हाका लौकिका कडल्यान म्हणजे जनरली हो ट्रेंड जर पळयत फुडें समजा आमी हो लागू धरलो जाल्यार कॅन्डिडेट्स पर कॉन्स्टिट्युएन्सी ही एवरेज धरली जाल्यार वाडत वतले. पुणून गोंयचें वोट पर्संटेज सॅच्युरेशनाक आयले कशी दिसता. गोंयची वोट पर्संटेज कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ती 90 आसा ती 90च आसता, पूण जनरली ती 82, 83, 81, 80 हाजे बरोबर वचना. पूण कॅन्डिडेट्स ऑन एन एवरेज सातत्यान वाडत आसा. पार्टीज वाडटल्यो, पर पार्टी कॅन्डिडेट्स वाडटले. सो हंग असेंब्ली अथवा हंग वर्डिक्ट, नॉन क्लियर वर्डिक्ट हें अशें त्रिशंकू वर्डिक्ट हीच वास्तव काय कितें गोंयचें. म्हणजे कोणेय जरी अनलेस एंड अंटील देर इज अ बिग टॉल फिगर इन अ पार्टी हू कॅन कन्सॉलिडेट वोट्स, गोंयचें वास्तव जें आसा ते कितल्योय पार्टी जरी आयल्यो हंग हेंच स्टेटस उरतलें काय कितें. ओके, हंग असेंब्ली म्हणजे गोंयान आमी सद्याचे ह्या इलेक्शनाचे जो एक्झिट पोल्स जे आमी पळयले ते सेम इंडिकेट करताले की काँग्रेस आनी BJP एकाच लायनीचे उरतले आनी हंग असेंब्ली आसतली म्हणून. पण मागीर जेन्ना एक्च्युअल रिजल्ट मेळ्ळे तेन्ना कळ्ळें की स्प्लिटाचो फायदो आनी कसलो फायदो जावन BJP 20 मेरेन पावली, नाजाल्यार तिची चिन्हां आसली की ती हंग असेंब्लीच उरतली म्हणून. जशें कॅन्डिडेट वाडटा तशें म्हटलें तितून आनी एक एड करता वोटरूय वाडटा. आमचो वोटर वर्सा वर्स वाडटा सायजेबल. त्या बरोबर पार्टी वाडपाक लागल्या, पॉलिटिकल पार्टी एंटर जावपाक लागल्या. पार्टी वाडटा थंय कॅन्डिडेट वाडटा, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट वाडटा. ते वाडटा आसतना डिपॉझिटां जप्त जावपाचे हेवूय वाडटा की खूब डिपॉझिट सुद्दां जप्त जावपाचे आहा तेवूय प्रमाण वाडलेलें आहा. कित्याक इतलो वोट डिवायड जावन वचना. जे वोट शेअर म्हटलो तुमी 80%, 82% जालो 2017 आनी मागीर तो आतां देंवलो. ह्या पावटीचे वोट शेअर देंवपाक मातशी थोडी कारणां आसली. इलेक्शन कमिशनान बरें काम केलें की 80+ बी वोट आहा, 80+ एजीचे बी आहा तेंचे कडेन घरा वचून वोटींग करून घेवपाक. पण कोविडाचे रिजन्स प्रोटोकॉल खूब जाण तेवूय तेका रिजन आहा की मातसो वोट पर्संटेज. पण त्याच फोर्सान वोटींग जालां अशें म्हणपाक जाता. जंय रुरल एरियेन सांखळे सारके एरियेन जे वोटींग पर्संटेज आशिल्ली तशी तितलीच आनी मातशी तेजे पेक्षा चड जाल्या. ती तशीच उरल्या. सिटीनी मातसो तेजो मातसो प्रॉब्लेम दिसलो वोट पर्संटेज. एका कोविडाचे रिजन दिवपाक शकता, 1-2% जी वोट पर्संटेज हें जाल्या. पण फुडाराक हो ट्रेंड तसोच उरतलो दिसता की गोंयचेर सगळ्यांचें लक्ष आसता आनी फक्त गोंयच्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी, लिमिटेड वोटर 11 लाखाचे आनी तितून ते स्प्लीट जाल्ल्या कारणान हंग असेंब्लीचो हो प्रकार आतां गोंयांक सदांच फेस करचो पडपाक शकता जो पर्यंत वेव इलेक्शन जावचें ना. महेश, हांव होच प्रश्न परत तुजे कडेन हाडटा. कित्याक हो क्रिटिकल कित्या खातीर थारता तर कांय आयचे जे कॅन्डिडेट्स जे जिखून आयल्यात, एक 10 कॅन्डिडेट्स अशे आसात जांची मार्जीन अबाव 2000, अबाव 3000, अबाव 5000 अशें केन्नाच जावना. बाकीचे चडशे कॅन्डिडेट्स आर हॉवरींग अरावंड 1000, 800, 500, 700 अशे मोठ्या प्रमाणात कॅन्डिडेट. आणि ही 3% जे डिफरन्स आयला वोटिंगाक 80 ते 83%, ती करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन थंय दिश्टी पडटा. म्हणजे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक सादारण जर 25,000 वोटर दवरलो जाल्यार 2% to 3% इज अरावंड 800. सो ती 800चे रिफ्लेक्शन प्रत्येकाच्या मार्जिनाक 800, 600 वोटांचें सगळे कडेन दिश्टी पडटा. म्हणजे येदो व्हडलो जरी गाजोवाजो सगळ्या पक्षांनी केलें, व्हडल्यो व्हडल्यो स्ट्रॅटेजी केल्यो, कोण कन्सल्टंट हाडले, इव्हेंट मॅनेजमेंट हाडले, तरी मतदाराचो गोंयच्या मतदाराचो पॅटर्न ऑफ वोटींग सेम उरला. फाटली 3 इलेक्शनां जालीं तो सेम आसा, तो बदलना. फुडें कांय इंट्रस्टींग गजाली हांव सांगूं शकता की वोटींग पर्संटेज जी आसा इंट्रस्टिंगली ताजे टेबला कडेन फुडले फावटी येवया, पूण ह्याच एनालिसिसाक ती फुडें आसा. तुजी पयली रिएक्शन दी हाजेर की हें अशेंच उरपाचें चित्र नॉर्थाकय काय नॉर्थाक वेगळें बदलतलें. लोकांक जशें सांगलां की कोवीड आशिल्लो जेणे करून लोकांक तशें भायर सरून मतदान करपाकूय भंय जालो थोड्या, पूण तरी आसतना लोकांनी मतदान केलें, लोक आयले. सुयश एक सांगता की गोंयाचेर सगळ्यांचो लक्ष आसता. आमी पळयलां कित्याक आसता आतां सोशल वर्कर खूब वाडिल्ले आसा आनी आतां सोशल वर्क म्हणजे कितें इलेक्शनाक रावप.
म्हणून हे कॅन्डिडेट वाटता अशें तरी म्हाका तरी दिसता. कित्याक आमी खूब जाणां पळयता की आपल्या फाटल्यान जर कोण एक सुप्रिमो आसा जाल्यार तो सोशल वर्काक हेल्प जर करता जाल्यार लोक मागीर म्हणटा तो कॅन्डिडेट तो शुवर इलेक्शनाक रावपाक जाय. आयदर तो पंचायतीक रावूंक शकता ना तो झेडपीक रावूंक शकता नाजाल्यार तो गोवा असेंब्लीक ती रावूंक शकता. पूण पर्पज इज ओन्ली सोशल वर्कराचो सद्या ह्यो जाल्लो की आपूण बाबा इलेक्शनाक रावतलो आयज नाल्यार फाल्यां. सेकंड थिंग इश्यूज कशें कशें कोण रेज करता. आमी पळयलां की सगळे जाण एकूच इशू आतां कोल इशू सगळे पार्टी करपाक लागले. सो जेणे करून वोटर कन्फ्यूज जावपा खंयची पार्टी हो इशू व्हरतली. फॉर एग्जाम्पल आप व्हरतली काँग्रेस व्हरतली आनी आतां दिल्लीचे जे नॅशनल जे पार्टीज आसा तांकां बीन तेंचे कडेन फंडींग बीन ते करून आपले कॅन्डिडेट हांगा घालूं शकता. आनी हें अशेंच आतां उरपाचें आसा जो मेरेन लोकांनी म्हटलां ते कोण एक बरो लिडर येयना आनी जो मेरेन तो वेव तो प्रकार जर जायना तो मेरेन हें अशेंच उरपाचें आसा. आय विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आनी ह्या प्रश्नाचेर म्हाका परेश आनीक महेशाचे एनालिसीस जाय. व्हेरी इंट्रस्टींग एनालिसीस आं. 2017चें चित्र हांव दितां. 2017 32.50% वोट घेवन BJP आयली पूण सीट आयले 12. BJP काँग्रेसीचो वोट शेअर 28.40% आशिल्लो पूण सीट आशिल्ले 17. आणि अदर्स म्हणजे मेजर आतां आमी ट्रेंड पळयला की गोंयांत BJP आनी काँग्रेस हे मेजर पार्टी. बाकी सगळे अदर्सांक वतात. कोण 11%, कोण 8%, कोण 7% अशें. सो हो अदर्सांचो जो वांटो आशिल्लो 2017 32.50% प्लस 28.40% इज ऑलमोस्ट 60%. 40% अदर्स वोट आशिल्ले. अदर्स वोटांक कोण कोण आशिल्ले. MG 11.30%, आप 6.30%, गोवा फॉरवर्ड 3.50%, इंडिपेंडंट्स आशिल्ले 11.10%, NCP 2.30% आनी नोटा आनी अदर्स बाकीचे 3-4%. सो अदर्सांक म्हणजे काँग्रेस आनी BJP जर कडे काडली अरावंड 40% चंक ऑफ वोट हो वेगळो आशिल्लो त्या 2017. आनी ह्या चंकाक पळोवन हे सगळे कन्सल्टंट नव्यो पार्टी कोण 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 भितर सरले आपले मोठ्यो मोहिमो घेवन ह्या 40%चेर दोळो दवरून पयलीं गोंयांक आयले. मागीर ते TMC आसत मागीर आप आसत किंवा RGक भितर सरप दिसलें. कारण काँग्रेस आनी BJPचो वोट शेअर थंयच 30 आनी 32% म्हऱ्यान घुंवता. आतां 2022 कितें जालां पळया. BJP 33.44% गेल्या. 32.5% जी आशिल्ली ती 33.44% गेली पूण सीट 12 वेल्यान 20 जाले. आनी काँग्रेस जी आसा ती 28.5% वेल्यान 23.41% आयली आनी सीट 17 वेल्यान 12 आयले. 3% मतांचो फरक पूण सीट अकस्मात 5 देंवले. इंट्रेस्टिंगली अदर्स जो पार्ट आसा म्हणजे जो फाटले फाटी MG, आप, गोवा फॉरवर्ड, इंडिपेंडंट, NCP नोटान बिटान सगळ्यान घेतिल्लो तो चंक जो 40% आशिल्लो तो जालो 43% 2022. म्हणजे वेल्यान तो वाडलो. MGPन 11% आशिल्ले ते 7.63% आयले. आप 6.33 आशिल्ले. इंट्रेस्टिंगली 2 सीट काडूनय 6.77चेरच आसात. ZPक 50% म्हऱ्या ते वताले पूण आतां परत 6.77%. गोवा फॉरवर्ड 3.50% आशिल्ले 1.85 जाले. इंडिपेंडंटांनी 11% मतां काडिल्लीं आतां 19% जाले. वाडले जवळ जवळ 8% इंडिपेंडंट वाडले. इतले पार्टी आसून सुद्दां. आनी NCP 2.30% काडिल्ली ती आतां TMCन 6.28% काडली. नोटा इंट्रेस्टिंगली जवळ जवळ 1.2%च्याच म्हऱ्यांक आसा. पूण हो ओवरऑल शेअर जो आसा हो 40% वेल्यान 43%चेर गेलो. हांव हें कित्या खातीर सांगता तर परत इदोळ जे आमी 800 ते 900चो फरक पळयल्लो बिकॉज ऑफ वोटींग डिफरन्स तोच आतां परत दिसता. वो 40 to 43% जो अदर्स शेअर शिफ्ट जाला 3% इज अगेन 700 to 800 votes which again corresponds with the winning margin of many. म्हणजे 1600 म्हऱ्या जे 1500 1600 बी जे पडल्यात कितलेशेच 20 आमदार त्या 3% कडेन हे मेळटा जुळटा.
सो म्हजो प्रश्न पयलीं परेशाक, परेश, ह्या 40% चंका खातीर सगळे हे TMC आप कोण 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 भितर सरले आनी तांणी तो 40% निमाणे घेतलोच ना. काँग्रेसीचो थोडो एक 3% घेतलो आनी तो 40% फोडून 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 आपल्या मदींच बारीक केलो. So was it a blunder on the part of strategists of these poll campaigns who were in the opposition? म्हाका दिसता की हो जो तिसरो घटक जो आसा न्ही, म्हणजे जे नवे पक्ष आयले ते थर्ड तूं जे सांगली तिसरी आघाडी जी सांगली ताचे वोट शेअर काडपाक आयला अशें म्हाका दिसना. आम आदमी पार्टी आसत किंवा TMC आसत, हे बेसिकली काँग्रेसचो शेअर काडून ते आपले खंय तरी स्थान निर्माण करप, काँग्रेसीक कमकुवत करप, ह्या खातीर हे पक्ष आयले अशें म्हाका तरी दिसता. आता काय रिजनल पार्टीज ज्यो आसा आमच्यो तांची तांणी मदत निश्चितपणान TMC सारख्या पक्षान घेतली, पूण मगो पक्ष जो आसा न्ही तो आपले वोट शेअर वाडोवपाकूच सोदता काय ना होच म्हाका खरो म्हळ्यार प्रश्न आसा. की तो जेन्ना एक थर्ड जेन्ना उरता तेन्ना तातूंत खंय तरी कोणाचें सरकार जावं तर तातूंत उडी घेवपाक ताका चान्स पडटा. तो जर व्हडलो पक्ष जालो, विस्तार जर जालो पक्षाचो, जाल्यार जशें आज भाजप समोर आव्हानां आसा, काँग्रेस समोर आव्हानां आसा, तशाच प्रकारची त्या पक्षा मुखार उरतली असो कदाचित तांकां भंय दिसता जावये. ल्हान पार्टी आसप किंवा ल्हान हें आसप हातूंत खंय तरी सत्तेन घुसपाक संदी चड मेळटा, होय विचार म्हाका दिसता कांय घटक हांगा करतात. भारतीय जनता पक्षाचो वोट शेअर थोड्या प्रमाणात वाडला, बरोबर आसा, पूण एक जर आमी विचार केलो की हे नवे जे पक्ष आयले ते जर सगळे आनी ओपोजिशन सगळे युनायटेड ओपोजिशन जर ह्या इलेक्शनान देंविल्ले जाल्यार निकाल कंप्लीट वेगळे आसतले आशिल्ले अशें एक चित्र दिसता. हांव तुका विचारता, म्हणजे हाजे स्टॅटिस्टिक्सा वयल्यान तरी ओपोजिशनाचे जे स्ट्रॅटेजिस्ट आशिल्ले तांचे मास्टर ब्लंडर दिश्टी पडटा ह्या 40% शाराचेर. तुजी रिएक्शन सालसी तत्वा सावथ गोवाक हें चित्र कशें आसा, अशें आसा काय आनी वेगळें, काय हाजे फुडें अजून आप आनी कोण मेळून बी अजून काँग्रेसीचो वोट शेअर टेक ओवर करपाक शकतात? कारण रायट नाव दे हॅव टेकन ओन्ली 3.5% ऑफ काँग्रेस. नाही, तांकां काँग्रेसचो वोट शेअर काडून घेवपाचो आशिल्लो, पूण तातूंत ताका यश येवना हें हातूंतल्यान स्पश्ट जाता. काँग्रेस फाटल्या हातूंत 17 वयल्यान अक्षरशः एकाचेर पावली, पूण शेवटच्या टप्प्यान वेंचणुकीच्या तांणी जो प्रयत्न केले आनी खंय तरी एक सगळ्यांक एकठांय हाडपाचे नवे फेसीस उमेदवारांच्या रुपान दिवपाचो प्रयत्न केलो, तातूंतल्यान खंय तरी एक मातशी एक संजीवनी म्हणटात तशी त्या पक्षाक मेळ्ळी, निर्माण जाली अशें म्हाका दिसता. की एक्झिट पोलांनी तर तांकां अक्षरशः सत्तेरूच हाडून बसयल्ले, बसोवपाचेच कमी केल्ले. पूण खंय तरी म्हणजे सामकोच जो मरगळलेलो पक्ष आशिल्लो काँग्रेस, तो निदान हे जे भायले पक्ष आयले, TMC सारको पक्ष आयलो, ताका लागून तरी खंय तरी परत एक आपली महत्वाचो विरोधी पक्ष म्हणून फुडें येवपाच्या नदरेन तांणी पावलां शेवटच्या टप्प्यान तरी वेंचणुकीच्या पडली अशें म्हाका दिसता. परेश जी बाजू म्हणटा, तुजें कितें मत हाजेर? परेश म्हणटा ताका कांय प्रमाणात हांव सहमत आसा की MGP आपली बेज वाडोवपाक सोदता काय ना हें कांय कळना. एक टायमार काणकोण सारकिल्लो मतदारसंघ तांच्या हातीन आशिल्लो, किंवा केपें, सांगें, हे म्हणजे पयलींचे फाटली हिस्ट्री पळयली जाल्यार थंय ते व्हडलेशे सिरियसली लक्ष घालनात काय कितें, ते फोंडे पुरतेंच राजकारण करतले काय कितें, हो एक प्रश्न आसा. आनी फोंडे पुरते राजकारणात कितें जावपाक शकता हें निमाणें आयच्या रिजल्टान दाखोवन दिलां. कारण मडकयत सुदीन ढवळीकराच जिखून आयले, म्हणजे 40%ाचो जो हे आसा पळय, 43%ाचो अजून जो व्हॅक्यूम उरता तो भरून काडपा खातीर कोणी तरी जबाबदारीन फुडें सरप आनी तितलें जर काम करीत जाल्यार कांय गजाली जाता. हे हांगासर काम करतात काय ना असो एक प्रश्न पडटा. आनी ताका लागून जे आतां TMC आयले तुमी म्हटलां तशें, आनी तांचे हो जो 40% उरला 43% तो ग्रॅब करपा खातीर तांच्या प्रयत्न दिसताले, पण ते तितलेशे सक्सेसफूल जाले ना. कारण आपान कांय प्रमाणात हें केलें, बाजी मारले अशें 1-2 कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यांचा इन फेवर गेलो रिझल्ट तो जर पळयलो जाल्यार. कारण काँग्रेस खंय तरी वीक पडटा आनी स्पेशली सालसेतीन ते वीक पडूंक लागल्या. दे हॅव टू थिंक ओवर इट, खूब सिरियसली तांकां विचार करचो पडटलो बाबा आमी कितें करपाक जाय. एक एलिगेशन जाता की तांच्या लिडरांनी कांय लोकांक सायडलायन केले आनी ताजो हो इम्पॅक्ट जाला काय कितें, असो एक सादारणसो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांव परत दुसऱ्या डाटा कडेन वता फुडल्या. आनीक एक इंट्रस्टींग डाटा सांगा की हांवें जशें सांगलें की 2012, 2017 आनी 2022
कॅन्डिडेट्स पर कॉन्स्टिट्युएन्सी एक वाडत गेला 5, 6 आणि 7. ताका लागून चित्र जालां कशें की जनरली 5 ते 6 कॅन्डिडेट्स आतां मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी MLAs म्हणून एक प्रकार तयार जाला. ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्युशनली मायनॉरिटी MLA आनी मेजॉरिटी MLA म्हणून वोट शहरान केन्ना आसना. जो जिखता तो मेजॉरिटी MLA. पूण हांगा सद्याक अती कॅन्डिडेट्स जाल्ल्यान गोंयांत सद्या अशी परिस्थिती आयल्या की बाय एंड लार्ज अरावंड 40% कॅन्डिडेट्स हे जनरली 50%च्या वयर मतां घेवपी आसताले. अरावंड 40% कॅन्डिडेट्स म्हणजे आमदार हे एबाव 50% मतां घेवपी आसताले. ती 50% कॅन्डिडेट्स हे एबाव 50% मतां घेवपी आसताले. ती पर्संटेज ह्या इलेक्शनाक देवन बिलो 30% आयल्या. म्हणजे 30% परस कमी आमदार अशे आसा, चड 30% अशे आमदार आसात की जांकां 45-50% वयर मतां पडल्यात. बाकीचे सगळे मायनॉरिटी म्हणल्यार बिलो 30% गेल्यात. बिलो 30% कशे गेल्यात? पयलीं सद्या 20% वोट कमी जाला. 20% वोटींग कमी जालां. तातूंत उरिल्ल्या वाट्यांतलो कोण 25% मतां घेवन आयल्यात, कोण 20% मतां घेवन आयल्यात, कोण 28% मतां घेवन आयल्यात, कोण 32% मतां घेवन आयल्यात. म्हणजे ओवरऑल इलेक्टोरेट ऑफ अ कॉन्स्टिट्युएन्सी ताजी जर आमी तुलना केली जाल्यार कितलेशे म्हणजे जवळ जवळ 40तले 24 ते 25 आमदार हे 30% परस कमी मतां घेवन आयल्यात. म्हणजे एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक साद्या कॉमन मनशाच्या भाशेन जर हांव सांगतलो, एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक 70% लोकांनी रिजेक्ट केल्लो मनीस आमदार जाला. पूण त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले 70 ते 75% लोक ताजे बरोबर ना, तरी तो आमदार जाला. अशे जवळ जवळ अर्दे आमदार ह्या एसेंब्लीक आयल्यात बिकॉज ऑफ दीस टू मेनी पार्टीज अँड टू मेनी स्प्लिट ऑफ वोट्स. तर म्हाका ह्या चारय पत्रकारां कडल्यान आतां रिएक्शन जाय. इतल्याच खातीर रिएक्शन जाय, हें एकेडेमीक डिस्कशन न्ही. फाटल्या एसेंब्लीक आमी पळयलां कितेंय जालें की आमदाराक विरोध जाता, आमदाराच्या कामाक विरोध जाता, प्रकल्पांक विरोध जाता, एक्टिविजम जाता, आनी कितें जाता. आनी आमदाराचो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर होल्ड ना अशें दिसता. आमदार ती कामां करून घेवपाक शकना. हें प्रमाण हाजे फुडें 5 वर्सांनी परत वाडटलें काय कितें? लुकींग एट दीस फिगर्स इट लुक्स लायक आमदार हो कमी रिप्रेजेंट करता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक. सर आय वील पयलीं हांव लौकीक आनी हाजे कडेन येता, मागीर हांव परेश आनी महेशाक विचारता. होच प्रश्न हांव विचारतलो की हें संकट एसेंब्ली भितर विरोध उबे जावपाचें, जावं एंटी एस्टॅब्लिशमेंट, जावं एंटी डेव्हलपमेंट, जावं खंयच्या हाजे कारणान राजकारण काडून हें करपाक गजाली ह्यो फुडें वाडत वतल्यो काय कितें? कित्याक आमदार डजंट रिप्रेजेंट देम. लौकिकान म्हाका पयलीं हाजेर ह्या ओवरऑल चित्राचेर जाप. खूब कॅन्डिडेट तितून असो एक मनीस जिखून येता जाका एक्चुअली सिलेक्ट करून लोक आमी आयज हितून पयले नावेली पयले. ताका लोकांनी सिलेक्ट केला असो म्हणना, बट तेजे वोटींग म्हणजे 500 मतांनी तो जिखलो. पयलीं आमी जे स्टार्टींग जेन्ना कावंटींग स्टार्ट जाल्लें तेन्ना पयलीं आपाची प्रतिमा लीड आसले, मागीर वालंका मदीं लीड आसले, मदीं आवेर्तान आसलो, आनी मागीर शेवटाक जेन्ना लास्ट रावंड पर्यंत पावले तेन्ना जर केन्नाच BJP जिखना हरशी काँग्रेसीचो स्ट्रॉंग होल्ड तो त्या जाग्याचेर BJPन तो सीट काडलो आनी उल्हास तुयेकर सारको एक ZP तेंचो थंयचो तो जिखून येयलो. असल्यो गजाली ह्यो जेन्ना स्प्लीट आसता पळय न्हू तेन्ना पळोवपाक मेळटा. आनी ह्यो गजाली परत वाडटल्यो अशें म्हाका दिसता. सुयेशन विचारला ताका सांगता वाडटल्यो इतलेच खातीर नवे नवे पार्टी हांगसर येवपाक लागल्या. आपान फाटलें इलेक्शन 2017 केलें, 2022 केलें, 2022 ते चड फोर्सान गेले. MGPचे आमी आतां म्हणटाले की MGPचो वोट शेअर देंवलो. ताका देंवलो डायरेक्टली म्हणना की MGP अलायन्सान गेले आनी आपलो वोट शेअर काडून तेणी दुसऱ्याक दिलो अशें म्हणपाक जाता. की TMCचो वोट शेअर तितलोच आहा जो एकेकडे करीत जाल्यार MGP पयलींच्या वोट शेअरा कडेन पावपाक शकता. पण आप ज्या फोर्सान आतां येयला, दोन कॅन्डिडेटांनी जे जिखले ते फुडल्या इलेक्शनाक आनी फोर्सान वयतले. दुसरी एक नोंद घेवपासारकी गजाल आनी एप्रिशिएट करपासारकें हें पार्टी जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स
तेंच्यांनी बरो परफॉर्मन्स दाखयला हांव म्हणटा आपा पेक्षा सुद्दां बरो परफॉर्मन्स तेंच्यांनी दाखयला खूब थोडे कडेन ते सेकंड रावल्या एक सीट तेंच्यांनी काडलो फुडल्या इलेक्शनाक तेजे पेक्षा आनी फोर्सान वयतले आनी ह्यो गजाली जाता आसतना ते प्रत्येक जे आतां जेंच्यांनी एंट्री मारल्या जेंच्यांनी अकाउंट ओपन केला तेंचो परफॉर्मन्स जसो जसो वाडटा तेन्ना स्प्लीट वाडटलो आनी तितूंतल्यान ह्यो गजाली परत परत जावपाक शकता. महेश, लौकिकाचे ह्या ऑब्झर्वेशनाचेर तूं सहमत आसा काय तुजे उत्तरेक आनी मातशें वेगळें ऑब्झर्वेशन कितें? उत्तरेक मातशें लौकीक सावथाक आशिल्लो आनी हांव जस्ट म्हणटा की साश्टी सायड बी ती खूब सेन्सेशनल सायड आसता आनी त्या एरियेन आमी खूब पळयता की एक एक इशू इतले इशू आसता की कळना खंयची पार्टी खंयचो इशू घेता आनी कित्याक घेता तो एकदां. नॉर्थ सायडीक जर सुयेश जर तूं जर लीड काडून पळयत जाल्यार 1800 500 अशी लीड आसा ती सामकीच कमी ना जी सावथाक आसा तशी. नो डावट BJPन ट्राय केली आसतली खुबशे पॉलिटिकल पार्टीक चान्स दिवन की एकदां एका अरेस्ट करप तेका अरेस्ट करप एक्चुअली गरज नासता, डिटेन तरी करप जेणे करून ताचेर मागीर लोकांचो फोकस जाता. आमी पयला ओल्ड गोवा इशू कसो हँडल केला तो आनी कितें जालां तें. सो खुबशे पॉलिटिकल पार्टी हो एक रिजन आसा आनी आतां लोकियान जशें सांगलां आरजी फॅक्टर जो खूब जाण निग्लेक्ट करपाक सोदताले. इवन तितल्या थोड्यांक कितें दिसतालें ना ते भुरगे आहा ते कांय करूंक पावचे ना, पूण तशें जालें ना आयज. आयज आमी पळयता की ते सेकंड आहात, शिवोले सुद्दां ते आसात, हांगा सुद्दां तेंची थिवी तेंची लीड पळयत मतां पळयत जाल्यार कितलींशीं वाडपय तेणी सॉलिड मतां काडल्यात. एक सीट तेंचो आयलो सान नांद्रेन पूण चिंतूंक जाय नासलें. आनी सांगपाचें म्हणजे सुयश आमी जेन्ना मतदार राजा बीन करूंक भोंवताले तेन्ना हांवें पळयलें की लोकांक आरजीचे काम करपी जे भुरगे आहात पळय सगळे ते अशें ना आमी आयज आमी उपाशी रावला कितें करप पूण आमकां गोंया खातीर कितें करपाक जाय आनी आमी काम करता ते अशें नासलें की बाबा यो आयज तुका अमके 1000 दिता आनी तूं तुजो तो दिसावडो कितें तें घे आनी मातसो इशू करपाक तशें नासलें तें. सो ते जर आरजी आतां फुडें काम करता एक कॅन्डिडेट असेंब्लीन पावप तांकां परफॉर्मन्स दाखोवपाक जाय की आमी असेंब्लीन आमचो एक पावलो तुमी पण आमी पळय कितें करूं शकतात ते आमी कशे इशू घेवं शकतात ते हे तांकां दाखोवपाचें आपूय हेंच करपाचें आसा. सो आतां फुडें असेंब्लीन आमकां हाच्या परस बोवाळ दिश्टी पडटलो अशें तरी म्हाका दिसता. सो हाच्या फुडें नॉर्थ गोवान सुद्दां आतां हळू हळू जेन्ना आरजी तरी बोवाळ घालतले जरी आप जरी नासले तरी TMC जरी नासले तरी आनी MGP जशी TMC वांगडा गेली अलायन्स करपाक थंय मातशी नॉर्थ सायडीन खूब तांकां त्रास जालो. इवन पेडण्या तेंचो कॅन्डिडेट गेलो तांकां सोडून. इवन जीत आरोलकराक भरपूर त्रास जालो बट एनी हाव ही मॅनेज तशें म्हणूं येता. सो फुडें हे बोवाळ जावप जावं आनी कितें इशू असेंब्ली भितर हें जावप तें वाडतूच वयतलें आनी आतां गोंयान म्हाका दिसता की डिस्कशन कमी जावन बोवाळ चड जातलो. तरी हांव होपफूल की देर इज अ एडवोकेट लायक कार्लो सारके मनीसूय आतां असेंब्ली भितर पाविल्ले आसा. सो आय होप की दे वील मॅनेज द शो म्हणटात तशें. परेश, हांव हाकाच जोडून म्हणजे महेशान आनी लौकिकान जो आतां मुद्दो काडला हाकाच जोडून आनी ह्या प्रश्नाक धरून तुमकां दोगांकय विचारता हो प्रश्न की BJPन ह्या इलेक्शनाक डबल इंजिनाचो इशू केलो म्हणजे सेंटराच्या आदारान गोंयाक डेव्हलपमेंट. आतां तो आमी डबल इंजिनाचो इशू फक्त गोंया पुरतो नाशिल्लो तांचे कॅम्पेन ती UPकय आशिल्ली ती पंजाबाकय आशिल्ली ती मणिपुराकय आशिल्ली ती उत्तराखंडाकय आशिल्ली. एंड ओवरऑल म्हणजे तांणी 2024 फुडें दवरून तें डबल इंजीन सकयल हाडलां बेजिकली फॉर 2024 एंड इट हॅज क्लिक्ड. गोंयाक आरजी सारकेले आशिल्ले जे देसी प्रोटेक्शनिस्ट गोंयकारपणाचो अजेंडा घेवन आयले. आप आयले जे कॉमन मॅन सेंट्रीक गव्हर्नन्साचो इशू कॅम्पेन अजेंडा घेवन आयले. TMCन BJPक कोणें ओपोज करत जाल्यार कोणें आव्हान दित ह्या इंडियेक जाल्यार आमीच असो काँग्रेसीची लेगसी घेवन TMC आयली. भाऊची लेगसी घेवन MG देंवलो. आतां इतलें सगळें आसतना आनी आतां हें चित्र सो फुडें आप जावं आरजी जावं आमी पळयलें की आपान 2 सीट काडले आरजीन 1 सीट काडलो 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आपलें अस्तित्व दाखयलें. आपान 2 सीट काडले 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आपलें बरे पैकी अस्तित्व दाखयलें. दे आर हियर टू रिमेन ते हांगा रावपाचे आसात. सो आनीक हो जर पळयलो एक म्हणजे आमदाराचें कमी रिप्रेझेंटेशन आपल्या लोकांचे प्रती कमी वोट आनी हो जो फॅक्टर आसा दुसरो एक्टिविजमाचो प्रोटेक्शनिजमाचो देशीपणाचो गोंयकारपणाचो हो वयर सरतो कन्सेप्ट. फुडलें चित्र तुका एसेंब्लींतलें जावं एसेंब्ली भायलें जावं गव्हर्नन्साचें एज अ जर्नलिस्ट म्हणून तुमकां गोंयचें चित्र कशें दिसता? हो खूब म्हत्वाचो विशय आसा
की रेव्होल्युशनरी गोवन सारको पक्ष जो तरणाट्यांचो पक्ष जाचे कोणी उल्लेखूय करनाशिल्ले, तर ताणी एक सीट घेवप आणि जवळजवळ दोन मतदारसंघांनी ते दुसऱ्या स्थानाचेर आसा. स कडेन ते एक सायजेबल तांकां वोट मेळिल्ले आसा. खंय तरी वीस गोंयकारांचो एक राग जो आसा न्ही प्रस्थापीत राजकारणा बद्दलचो, तो हातूंतल्यान व्यक्त जाला अशें म्हाका दिसता. म्हणजे तांचे विरुद्ध तर खूब दडपशाही जाल्ली. अशें आसतना आरजी सारको फॅक्टर फुडें येता न्ही, ते खूब म्हत्वाचें आसा. आजचे जर आमी रिझल्ट पळयत न्ही जाल्यार चडशे कडेन खूब नेक टू नेक फायट जाल्ली आसा. म्हणजे हळदणे, दिवचल, काणकोण, पणजे, फोंड्या, प्रियोळ म्हणजे ताका लागून खूब अशें एक तुवें जशें म्हळें की खूब कमी आघाडीन कमी मार्जिनान खुबशे आमदार आयिल्ले आसात. आणि हातूंत म्हाका दिसता की खरो आमी जो आमदार आसता ताका लोकप्रतिनिधी म्हणटा. हे अत्यंत कमी मतां घेवन जे आयिल्ले असतात, कमी मार्जिनान आयिल्ले असतात, म्हणजे एकूण मतदारसंघातले एक ठरावीक वांटो घेवन जे निवडून आयिल्ले असतात न्ही, तर तांकां लोकप्रतिनिधी कशें म्हणप, म्हणजे तांकां तो जनाधार आसा काय ना, होच खरे म्हळ्यार जनाधाराचो प्रश्न प्रश्न. पडटा म्हाका. हय. सो महेश, तुजें रिएक्शन हाजेर म्हणजे साश्टीक तुका हें चित्र फुडें कशें दिसता? म्हणजे आरजीचो फॅक्टर आसा, आपाचो फॅक्टर थंय बरे पैकी आसा, तुवें म्हणलो तसो, आनीक दे आर एट द ग्रासरूट्स, म्हणजे एक आप जो आसा तो काँग्रेसीक थंय चॅलेंज उबी करता ताजे वोट शेअराक. तो आनी रिप्रेझेंटेशन आमदारांचे कमी जाचो जनाधार जो म्हणटात तो आमदारांचो साश्टींकय कमी जायत चल्ला, मायनींग बेल्टांकय कमी जायत चल्ला. तुका हें सावथाक चित्र कशें दिसता फुडें? एक गजाल सुयश अशी आसा की आरजी हे हांगासर रावतले आता, हे सिद्ध झाले. हे तांकां आता तशें भायर काडप म्हणजे ते खरेंच जर ते गोंयकाराचो जर गोंयकाराचो विशय जर हातीन घेतला, तो जर विशय तांणी लावन धरलो जाल्यार तांकां खरेंच बरें फ्युचर आसा अशें म्हणूं येता. कारण जे पद्दतीन तांणी वाटचाल केल्या म्हणजे बरेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन जांकां तांकां अक्षरशः निग्लेक्ट केले, हे आनी कितें करतले काय म्हणून ताणें खूब बरे पैकी मतां घेतलींच. मतां घेता आसतना सत्ताधारी आमदार जे लास्ट टायम सत्तेर आशिल्ले तांकां अक्षरशः म्हणजे तांकां पराभवाच्या हातून उबे केले तांच्यांनी. टेक एक्झाम्पल प्रियोळान बरे पैकी मतां आरजीन घेतली किंवा फोंड्यान घेतल्या. म्हणजे बरेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांच्यांनी आपले परफॉर्मन्स अशा पद्दतीन घेतले की अशें दिसता की युथ फोर्स जो तांच्या बरोबर आसा, युथ घरांतले किमान एक वोट तरी ते काडटले अशा पद्दतीचो सादारण म्हणजे एक पिक्चर तांच्यांनी तयार केले. सगळीं मतां जरी पडली ना जायत न्ही जाल्यार जे पद्दतीन तांच्यांनी वाटचाल दवरलेली आसा ती खूब नोंद घेवपा सारखी आसा. आणि फ्युचरांत तांकां खूब वाव आसा. म्हणजे आतां फुडें पंचायत इलेक्शन आसा, पंचायत इलेक्शनान जर ते देंवले आनी जर होच कोर्स तांणी दवरलो जाल्यार कदाचित आनीकूय तांची बेस स्ट्रॉंग जावंक शकता. कारण बाकीचे पार्टी इतले सिरियसली पळयता काय ना हो एक प्रश्न आसा. आनी आप म्हणटा पळय, आप हे हांगासर आतां रावतले. कारण गेल्या हाका आमी झेडपी इलेक्शनाक पळयल्लें की बाणावलेचो एकूच उमेदवार आयलो, आयज तांचे 2 आमदार आयले. सादारण ते हळू काँग्रेसीचे जे विकनेस आसा ते सोदून काडून ते थंयसर आपलो पांय घालता काय कितें अशें एक सादारणशें पिक्चर आसा. हो खरो तर विजय सरदेसायचो गोवा फॉरवर्ड पार्टी लास्ट इलेक्शनाक ताका 3 मेळिल्ले. हे फावटी तो एकटोच जिखून आयलो. तोय बी लिटरली हार्डली 500 वोटांनी जिखून आयला. गोवा फॉरवर्ड एक्झॅक्टली म्हणजे गोवा फॉरवर्डान खूब सिरियसली आपल्या पार्टी बद्दल जर विचार करतलो जायत न्ही जाल्यार विचार करचो पडटलो. सेम परिस्थिती एमजीपीची आसा, जे रिजनल फोर्स म्हणून पळयताले कंपेर टू दिस थिंग रेव्होल्युशनरी गोवर्स फर्स्ट अटेम्प्ट एक आमदार हाडलो. विजयान लास्ट टायमाक 3 हाडिल्ले, एमजीपीचे 3 आशिल्ले, आज एमजीपीचे 2 आणि गोवा फॉरवर्डाचो 1 जाला. एमजीपी आणि गोवा फॉरवर्डान खूब विचार करचो पडटलो की बाबा इनफॅक्ट तें अशें जालां की ह्या प्रादेशीक पक्षांनी मोगो जावं गोवा फॉरवर्ड जावन तांणी स्वताक नॅशनल पक्षां बरोबर एलायन्स केल्ल्यान तांची प्रादेशिकतेची इमेज वता आनी ती कोण तरी आतां दुसरो घेता. बरोबर, एक्झॅक्टली. हे खंय प्रमाणात हे काय प्रमाणात मानून घेवचे पडटले. कारण टीएमसी सारख्या पार्टी जेन्ना एमजीपीन हे केले तेन्ना गोंयांत खूब व्हडलो बोवाळ जालो. कारण ममता बॅनर्जी सारखे लिडरशिपीच्या बद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण जाले, ताच्या बद्दलचे व्हिडिओ व्हायरल झाले, लोकां मध्ये एक वेगळी म्हणजे अशें करून तांचे 1-2 उमेदवार तांकां सोडून गेले. म्हणजे जे ऑलमोस्ट हे आशिल्ले आनी त्या दोनूय उमेदवार जिखल्यात. मयेच्यान आमचो प्रेमेश शेट जिखला आनी हांगा पेडण्यान आमचो हो जिखला
आल्लेकर जिंकला, प्रवीण आल्लेकर जिंकला. हे दोन उमेदवार तांकां ते हाचे कडेन टीएमसी कडल्यान सोडून गेले अशें तांच्यांनी सांगलें. जरी तातूंत राजकारण असलें, बीजेपीन तांकां हें केल्लें, म्हणजे बीजेपी हांव स्वता कांय गजाली म्हाका ज्यो नॉलेज आसा ते पद्दतीन हातूंतल्यान मयेचो सीट जो आशिल्लो, मयेचो सीट पेमेंद्र वचपाक तयार नाशिल्लो, पण कांय ताका बीजेपीच्या हातूंतल्यान ओपोजीट जातालो, पण कांय लोकांनी थंय मदीं पडून सीएमा कडेन तो विशय व्हरून थंय ताका विजय हें केलो आनी स्वता सीएमाची बायल ताच्या खातीर हांगा काम करताली. खंय कॉन्स्टिट्युएन्सी ही नोंद घेवपा सारकी वेळ सोंपत आयला. जस्ट एक ब्रीफ क्वेश्चन परत तुमकां दोगांकय घेता. एक ह्या इलेक्शनाचो मोठो जो ह्या फावटी आमी फरक पळयलो की ह्या इलेक्शनाक मोठ्या प्रमाणात कन्सल्टंट आयले, इव्हेंट मॅनेजर आयले, सर्वे करपी आयले. पयलीं खंय तरी 1-2 सर्वे करताले वर्साक, आतां दर म्हयन्या सर्वे, दर पार्टीचो सर्वे, दर कॅन्डिडेटाचो सर्वे. म्हणजे ISL, IPL बी जे फ्रँचायजी भितर सरतात तांचे कन्सल्टंट येतात, ते कोणा प्लेयरांक घेतात आनीक बोली लायतात आणि जर्सी घालतात. तश्यो वेगळ्या राजकीय पक्षांच्यो जर्सी, वेगवेगळे खंयचे आमदार, खंयचो आमदार खंय वता म्हणून कळना. इज लायक अ प्लेयर. ताजे खातीर कोणाक घेवप, हाका कन्सल्टन्सी, हाका वेगळो सर्वे, हें प्रोफेशनल सगळें भितर येवन सुद्दां ज्यांनी चडांत चड हे प्रोफेशनल गजाली ह्यो IPL आनी ISLाच्यो हातूंत हाडल्यो पॉलिटिक्सांक आनी गोवा इलेक्शन लीक करपाचो प्रयत्न केलो. तो प्रयत्न ह्या आयच्या टॅलीवेल्यान आमकां दिसता की तो प्रयोग कन्सल्टंटांचो मोठ्या प्रमाणात फेल जाला. सो म्हाका परेशा कडल्यान आनी महेशा कडल्यान एक ब्रीफ रिएक्शन जाय. राजकारण हो कन्सल्टंटांचो भाग न्ही हें गोंयान सिद्ध केलां. कारण बंगालाक हो प्रयोग जालो, पंजाबात जालो, ताजे पयलीं 2014चे वेळार मोदीच्या बाबतींत जालो. पूण थंय अशें म्हणटात की कन्सल्टंट थंय यशस्वी ठरले कारण थंय लोकल मास लिडर आशिल्लो. ममता आशिल्ली बेंगालाक, शी इज अ मास लिडर. मोदी तेन्ना मास लिडर म्हणून वयर सरिल्ले. सगळे कडेन ज्या कडेन हे कन्सल्टंट यशस्वी जाले तांकां लीड करपाक मास लिडर आशिल्ले, ज्याचे इमेजीचेर सक्सेसफूल जाले. सो हे कन्सल्टंट सक्सेसफूल जाले काय खरे ते मास लिडर सक्सेसफूल जाले, हो एक प्रश्न येता. कारण गोंयचे सुद्दां आयचे निकाल पळोवशीत, जे फुटल्यात, ज्यांनी पक्षांतरां केल्या, 24 जाणांनी पक्षांतरां केलीं गोंयच्या इलेक्शनाच्या तोंडार. तातूंतलें एक मोन्सेराताचें जोडपें काठार जिखलें सोडल्यार बाकीचो मायकला सारको कनेक्ट आशिल्लोच मनीस जिखला, मास कनेक्ट आशिल्लो. तुगेलो आलेक्स रेजिनाल्ड मास कनेक्ट आशिल्लोच मनीस जिखला. नाजाल्यार कोणूच ज्याचे मास कनेक्ट ना ते व्हडले कन्सल्टंट जरी हाडले तरी जिखू शकना. म्हाका तुमचें रिएक्शन जाय. हे कन्सल्टंट जे आयल्यात पॉलिटिक्सांक, इज इट नो मोर देयर अफेअर? परेश. हय, निश्चितपणान. आणि एक महत्वाची गजाल तुमच्या लक्षात हाडून की ह्या इलेक्शनात जातीचो विशय हाडपाचो प्रयत्न जालो की अमुक जातीचो मुख्यमंत्री आमी करतले, अमुक धर्माचो उपमुख्यमंत्री करतले. मतदारांनी ताका न्हयकारलेले तुमकां दिश्टी पडटले. दुसरो एक गजाल की आश्वासनां दिली गेली की तुमकां हे फ्री दिता, ते फुकट दिता, अमुक करता, तमुक करता. ताचोय परिणाम मतदारांचेर जाल्लो दिश्टी पडना हातून. म्हणून हे खूप महत्वाचे. आणि जे ट्रेंड जर आपण सगळं रिझल्टाचो जर पळयत न्ही की एक जो कार्यक्षम आमदार आसा न्ही ताच्या फाटल्यान लोक रावल्या, कार्यक्षम बरो उमेदवार आसा ताच्या फाटल्यान रावपाचो प्रयत्न केला. लोकांक ऑप्शन्स नाशिल्ली, म्हणजे खूब जाण राविल्ले, पूण ह्या कार्यक्षमतेच्या नदरेंतल्यान जी मर्यादीत ऑप्शन्स आशिल्ली ताच्या फाटल्यान लोक राविल्ले दिश्टी पडटात. ताका लागून जे फुटिल्ले फाटल्या हातूंतल्यान स्वार्था खातीर फुटिल्ले तातूंतले 12तले म्हाका एक 9 जाण पडल्या किंवा हे जर पळयत एकंदर तो मतदारांचो हे स्पश्ट दिसता हातूंतल्यान कौल की एक कार्यक्षम आणि प्रामाणीक एक प्रतिनिधीची अपेक्षा आमचो गोंयचो मतदार करता आनी तो खंयच्या आमिशाक भुलना. वेळ सोंपत आयला, पूण ज्या पत्रकारांची सगळीं आतां तुमी रिएक्शनां पळयल्या ती ओवरऑल जर पळयत जाल्यार एक चित्र आमकां दिश्टी पडटा की आप हे जे भितर चल्ल्यात हे आपाचें अस्तित्वूय गोंयांक उरतलें आनी आपाचें अस्तित्व तळागाळा मेरेन उरतलें. RG हो एक नवो पक्ष प्रादेशिकतेचो इशू घेवन वयर चल्ला. दॅट पार्टी इज ऑल्सो हियर टू स्टे. म्हणजे जाणें मोगोचो आनी गोवा फॉरवर्डाचो प्रादेशिकतेचो इशू टेक ओवर केला. नॅशनल पक्षां कडेन अलायन्स जायनासतना हे 2 फॅक्टर आमकां हांगा दिश्टी पडटात. आनी
शेवटी कन्सल्टंट जरी कितले हाडले, सर्वे जरी कितले केले, कितल्योय जरी कन्सल्टंट आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट केले, शेवटी खरो कोण जाल्यार ज्या लिडराचो मास कनेक्ट आसा, तळागाळा मेरेन कनेक्ट आसा, ताका कितलीय कोणाची वेव आयली तरी भंय आसना, तो लोकांच्या तेक्याचेर जिखून येवपाक शकता, ताका कन्सल्टन्सी लागना आनी कांय लागना. सो हे मेजर 2-3 टेक अवेसाचेर हांव हे पत्रकार जे परेश आमचे बरोबर जॉयन जालो, महेश कोनेकार, सागर जालो पयलीं, लौकीक आनी महेश, तुमकां सगळ्यांक उपकारी म्हणटा. तुमी इतले बरे हांगा जॉयन जाले, इतले बरे भशेन इशू मांडले. पळयत रावत प्रुडंट. आतां प्रमोद आचार्य परत फुडले एनालिसीस तुमचे बरोबर घेवन येतले. Mandate Goa, powered by Risara Properties, supported by GAM, a hygiene company, Old Goa Hair Oil, Morning Mantra, and SangitaMobiles.com.